नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। जॉब स्कॅमात पुजाचो साथीदार श्रीधर सतरकाराची मंगेची सापडली बॉडी 29 तारखेसावन बेपत्ता। पोलिसांनी सतरकाराची दोनदा केल्ली चौकशी, आत्महत्येचो दुबाव। जीटीडीसीचो काउंटर बंद करचो, दूधसागर टूर ऑपरेटर उपासाक जीपी आडायल्यो। पुण्यात तणाव, तेंडुलकराचे मध्यस्थीन सध्या थंड, इशू परत सांजे मुख्यमंत्र्याकडे। अंदू सप्टेंबर मेरेन येरादारी नेम मोडपी 7,000 जाणांची लायसन्स सस्पेंड, आनी 30,000 प्रकरणां पुलिशे कडेन। आरटीओ करता कारवाय, खासा रिपोर्ट। गोरवा रस्त्यार सोडची न्ही, गांवठी गायी घरा पोसल्यार गायी फाटल्यान 150 रुपया ग्रांट। मुख्यमंत्री म्हणटा दुसऱ्यांक त्रास नाका, घरा पोसा। गोंयच्या शाळांनी चलयांक वेगळे टॉयलेट। गोंयाबरोबर दिल्ली, चंदीगड, पुडुचेरीतूय केंद्राची सुप्रीम कोर्टात जाप। 2012 दिल्लो सुप्रीम निवाडो। परवरे 386 कोटीचो फ्लायओव्हर, ट्रॅफिकाक त्रास पण काम नेटान। 86 खांब्यातले 12 जाले, 17 फाउंडेशन, 1,500 ब्लॉक, 33 तयार। डिसेंबरा आदी पिलारांचेर। मोर्जे नितेश नायकाक जितो मारपाचे केशीन संजय कोले, लक्ष्मी सावंत, प्रजय कोले 7 दिसांची पुलीस कस्टडी। नरकासुराच्या दिसा नितेशाक बडयल्लो, जीएमसीत उपचारा वेळार मरण। जॉब स्कॅमाचे केशींत पूजा नायकाचो कथीत साथीदार श्रीधर सतरकाराची बॉडी मंगेची रानांत झाडाक लोंबकळटना मेळ्ळी। 29 तारखेसावन तो बेपत्ता आशिल्लो। ताची एकदम पोलीस चौकशी जाल्या। त्या स्पॉटार आशिल्ली स्कूटर आरोपी पूजा नायकाच्या नांवार आसा। मुख्यमंत्र्यान कांय दिसा फाटीं दोगा सरकारी स्टाफाचें शिनाल दिल्लें। जॉब स्कॅमाच्या केशीत पूजा नायकाक अटक जाल्या उपरांत पूजाची सरकारी अधिकाऱ्यांकडे आशिल्ली लिंक उक्ताडार येवपाक लागिल्ली। केशीत पूजाक सहकार्य करपी सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जातली म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्ली। पूजाचो कथीत साथीदार श्रीधर सतरकाराक पुलिसांनी दोनदा चौकशेक आफयल्लो। केशीत सतरकाराचे इन्व्हॉल्वमेंट आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्लो। आता मंगेश रस्त्या कुशीक सतरकाराची कूड मेळ्ळा। तांणी सुसायड केला आसुये म्हूण दुबाव। सतरकाराकडे स्कूटर आशिल्ली ती पूजा नायकाच्या नांवार आसा। गाडयेच्यो लायटी फुटल्यात। जॉब स्कॅमाचें जें प्रकरण आसा तें आख्ख्या गोंयांत गाजता आनी आज आमी अशें म्हणपाक शकता की तें जॉब स्कॅमाचें प्रकरण आनी एक बळी गेल्लो आसा। श्रीधर सतरकार जो तेतून इन्वॉल्व आशिल्लो अशें म्हणपाक शकता आमी, कित्याक तेका 2 फावटी माड्डो पुलीस स्टेशनान इन्व्हेस्टिगेशन आपयल्लो, तेजो स्टेटमेंटूय बी येतलेलो आनी मागीर तो खंय मिसींग जालो। तो 4 दीस मिसींग आशिल्लो आनी आज तेजी डेड बॉडी जे कुंकळे आनी मंगेशी वचपाचो रोड आसा थंय गावल्ली आसा। तेजी गाडी हांगा 3 दीस आशिल्ली एक्टिवा जी, आनी तितून एक गजाल आसा ती म्हळ्यार जी एक्टिवा गाडी आशिल्ली हांगसर ती पूजा नायक हेजे नांवार आसा। पूजा नायक जी आख्या गोंयांत सद्या फेमस आसा जॉब स्कॅम प्रकरणान, तिची गाडी गावल्ली आसा। फाटीं सीएमानूय स्टेटमेंट केल्लें की समज गव्हर्मेंट एम्प्लॉई समज हितून इन्वॉल्व आसा स्कॅमान जाल्यार तांकांय सोडपाना म्हणून, तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जातली म्हणून। जेन्ना आमी आनी इन्फॉर्मेशन करपाक ट्राय केली तेन्ना कळ्ळें की ताका हो माड्डो पुलीस स्टेशन फक्त इन्व्हेस्टिगेशन आपयल्लो, ताका अरेस्ट केल्लो नाशिल्लो, पूण ताका 2 फावटी ताका आपयल्लो माड्डो पुलीस स्टेशन आनी तेजो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्लो आशिल्लो। आनी मागीर खंय तो मिसींग आशिल्लो, 3 दीस जाल्यार मिसींग आशिल्लो। लास्ट कोण नरकासुराक तो आशिल्लो, तेजे नंतर दिसोना आनी तेजें लोकेशन जें ट्रेस जातालें तें वेलिंगा जातालें। आज जेन्ना हांगसर जो एरिया आसा वाटेर तो वास येता, ते कारणान लोकांनी जेन्ना पुलिसाक इन्फॉर्म केलें तेन्ना जेन्ना येवन पुलिसांनी हांगा पळयलें तेन्ना तेजे डेड बॉडी गावल्ली आसा। स्टुडंटा खातीर श्री कुंकळकार। जीटीडीसीचो कुळेचो काउंटर बंद करपाची मागणी। दूधसागर टूर ऑपरेटर्स उपासाक। आज सावन सुरू केल्ल्यो दूधसागरार वचपी जीपी आडायल्यो। सुवातेर तणाव जाल्ल्यान डेप्युटी कलेक्टर पुलीसय पावले। आदलो आमदार खासदार तेंडुलकरान मध्यस्थी करून इशू तात्पुरतो थंड केलो।
सध्या ऑनलायन ऑफलायन पद्दतीन जीपी सुरू. इश्यू परत सांजे साखळे मुख्यमंत्र्या मेरेन पावलो. आमचेर प्रेशर ना, आमचेर दबाव ना, आमी कितें करपाचें हेच जर आमी केल्लें जाल्यार तुमी आमकां कितें करता आसलेले सांगा म्हाका. आयज विनयबाईच्या फुडारपणान हे हांगा सॉल्व केल्लें आसा. ती शिस्त आमी पाळुया पळय, ती शिस्त आमी पाळुया, कळ्ळें तुका. आनी पळय हांव एक सांगता, आमचो 2 दिसाचो हेचो हंगर स्ट्रायक जो आसा पळय तो आमगेलो सायकल, कळ्ळें तुका, तो स्ट्रायक केल्लो आसा. हांव इतलेंच मागतलो, आमची 9 जाण कमिटी आमी बसतले. कित्याक बसतले, हांगा रिसर्च सारकी जावपाक जाय, कळ्ळो. जो पर्यंत आमकां कायदेशीर येयना तो पर्यंत आमी हांगसर उठपाना. आमचो धंदो ऑफलायनी सांगले प्रमाणे सुरवात करपाची ताका आमी समर्थन करता. आमी शब्दान हांगा विनयबाईच्या तोंडान हांगा गाडी सुरवात करूया. जीप ऑपरेटर जे आहात तेंच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्या मागण्यांक लागून तेंच्यांनी म्हणलेलें की दुधसागर आमी चालू करपाक दिवचे ना म्हणून. आनी तेजेच लागून आयज जेन्ना दुधसागर जीपी वचपाक लागल्यो तेन्ना सकाळी तेंच्यांनी साखळी उपोशणाक ते बसले. आनी तेच्या उपरांत ज्यो जीपी आहा तेंच्यांनी त्यो आडोवन धरल्यो. आनी माजी खासदार विनय तेंडुलकर हांगासर पावले आनी तांणी सांगलें की तेंचो आज डिमांड आसा की ज्यो ऑनलायन आनी ऑफलायन दोन्ही जे आहा पळय त्यो जीपी सोडपाच्यो म्हणून. तेच्या उपरांत खंय तरी सीएमाकडे वक्तव्य करतकूर फोनार उलयतकूर जे मागणी आसा ती मान्य केली सीएमान. आनी आयज जे टुरिस्ट येयला तांकां ऑफलायन ऑनलायन दुधसागर वॉटरफॉलाचेर सोडपाचें डिसिजन मान्य जाल्लें आसा. आनी त्या सीएमाकडे मिटींग जातली आनी तेच्या उपरांत जे हेचेर सोल्युशन आहा ते जातलें अशें विनय तेंडुलकर माजी खासदार हांणी तांकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी मिडिया मुखार सांगलेलें आसा. कुळेच्यान प्रोटेक्टा खातीर विवेक प्रभू. येरादारी खात्यान अंदू जानेर ते सप्टेंबर मजगतीं येरादारी नेम मोडपी 6,980 जाणांची लायसनां सस्पेंड केल्यात. हेल्मेट नासतना चलोवपी 4,000 मायज, एकूण 11,000 मायज लायसनां सस्पेंड केल्यात म्हूण पुलिशेचो आरटीओक रेकॉर्ड. पुलिसां कडेन आनीक 30,000 केशी सस्पेन्शनाक आसात. येरादारी कायदो मोडपी लोकांचो आंकडो दिसान दीस वाडटा. जानेर ते सप्टेंबर 2024 मजगतीं येरादारी नेम मोडपी 6,980 जाणांची लायसनां निलंबीत केल्या. येरादारी खात्यान डाटा दिला तो असो. ट्रॅफिक सिग्नलां मोडपी 414 जाण, 321 जाणांची लायसनां सस्पेंड केल्या. ओव्हर स्पिडीन गाडये चलोवपी 2,325 जाण, 762 जाणांची लायसनां सस्पेंड केल्यात. ओव्हरलोडिंगाचे एकूय प्रकरण ना. म्हाल गाडयेन लोकांक व्हरतले 81 जाणांचेर कारवाई, तातूंतल्या 49 लोकांची लायसनां निलंबीत केल्या. गाडी चलयतना मोबायल वापरतल्या 536 जाणांचेर कारवाई केला, तातूंतले 378 जाणांची लायसनां निलंबीत केल्या. ट्रक किंवा सोरो पिवन गाडी चलयतले 576 जाणांचेर कारवाई केल्या. 415 जाणांची लायसनां निलंबीत केल्या. हेल्मेट घालचे पयलीं गाडी चलयतल्यांचो आंकडो चड, 6,903 जाणांचेर कारवाई केल्या, तातूंतल्या 4,892 जाणांची लायसनां निलंबीत केल्या. एक्सिडंट आनी रॅश ड्रायव्हिंग करतल्या 14 जाणांचेर कारवाई केल्या, तातूंतल्या 12 जाणांची लायसनां निलंबीत केल्या. सीट बेल्ट घालचे पयलीं गाडये चलयतल्यांचेर 4 जाणांचेर कारवाई करून 4 जाणांची लायसनां निलंबीत केल्या. मोटारसायकलीर ट्रिपल सीट बसयतले 186 जाणांचेर कारवाई केल्या, तातूंतले 138 जाणांची लायसनां निलंबीत केल्या. अशें मेळून वट्ट 11,039 जाणांचेर कारवाई केल्या, तातूंतले 6,980 जाणांची लायसनां आतां मेरेन निलंबीत केल्या. मजगती पुलिसे कडेन आनीक 30,000 कायदो मोडपी लोकांची वळेरी आसा म्हूण सध्या म्हायती मेळटा. रोडंटा खातीर ओंकार फळारी. लोकांनी गोरवां रस्त्यार सोडची न्ही. गांवठी गायी घरा पोसल्यार सरकार गायी फाटल्यान 150 रुपया अनुदान दितलो. मुख्यमंत्र्याची पाडव्याक घोशणा. गोरवां रस्त्यार सोडून दुसऱ्यांक त्रास करचे परस घरा पोसात, मुख्यमंत्र्याचो उलो. मुख्यमंत्र्यान कुडण्या गोमांचल डेअरींत गायची पुजा केली. एक एटल आसतले किंवा आमी घरात आतां सद्या गायी दवरपा खातीर 150 रुपया तेंच्यांनी गोवन गाय जी आसा ट्रेडिशनल ब्रीड गाय तांकां घरात सांबाळच्यो आनी प्रत्येकाक 4 गायी सांबाळपाक सुद्दां आमी 150 रुपया पर्यंत तांकां पर डे दिता. म्हणजे जर 4 गायी जर सांबाळ्यो तश्यो पळोवंक वचत जाल्यार जवळपास 600 रुपया पर दिसाक फक्त गायींचो सांबाळ घरा कडेन बांदून दवरपाक आनी तांची काळजी घेवपा खातीर आमी दिता. म्हाका दिसता हें जरी कोणी गांवांतल्यान जी कुटुंबां आसा तेंच्यांनी गायी
रस्त्यार सोडल्या. तांच्यांनी आपल्या गायीक जर सांबाळ्ळे जाल्यार स्टे कॅटलाचो जो आमकां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता तो अर्दो प्रॉब्लेम बंद जावंक शकता. ह्या शिवाय स्टे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम ही सातत्यात आसा. गायीक जर आमी गोमाता म्हणटा जाल्यार आपली आसलेली गायी तिची काळजी ही स्वताय घेवची. सरकार घेतात बट ती स्वता घेवपाक सुद्दां सरकारांनी पयशे दिता. ते गायकूय त्रास करचे न्ही आनी लोकांकूय त्रास करचे न्ही. त्या गायची काळजी आपूण घेवची आनी पर डे बेसिसचेर आमी जे पयशे दिवपाक तयार आसा ते पयशे 4 गायी फाटल्यान 600 रुपया. इट इज नॉट लेस अमावंट पर डे. अशा पद्दतीची स्कीम पुराय भारत सरकारात आनी खंयच्याच राज्यांत काडूंक ना. आज गुढीपाडवो आनी पाडव्याच्यो सगळ्यात पयली समेस्त गोंयकारांक खूब खूब शुभेच्छा. पुराय दिवाळी, लक्ष्मीपूजन, पाडवो आनी भाऊबीज पाडव्याच्या निमित्तान गायीची पूजा करप ही तशी परंपरा गोंयांत महाराष्ट्रात खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. दर वर्सा आमच्या गोमांचल डेअरीचेर येवन गायीची पूजा करप सातत्यात करीत आसा. मनाक एक समाधान, आनंद जशें आमी म्हणटा तशें गायीची पूजा केल्या उपरांत मेळटा. गोंयच्या सगळ्या शाळांनी चल्या चलयांक वेगवेगळे टॉयलेट आसात. केंद्रान सुप्रीम कोर्टाक सांगलां गोंया सयत दिल्ली, चंदीगड, पुड्डुचेरी ह्या राज्यांनी खंय चलयांक शाळांनी 100% अशे तरेची टॉयलेट वेवस्था आसा. सगळीं राज्यां, केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या शाळांनी चले आनी चलयांक वेगवेगळे टॉयलेट करचे म्हणून 2012 सुप्रीम कोर्टान हो ऑर्डर दिल्ली. The Supreme Court in 2012 had passed an order that all the schools in all the states and union territories have to have separate toilets for girl students. The Supreme Court had directed the Union of India to monitor these developments and file compliance report. In a recent compliance report filed by Union of India, it has been informed to the Supreme Court that Goa has 100% compliance of that order, and all the school, be it government, be it private or government aided schools, all schools in the state of Goa have separate toilets for the student girls. The Union of India has also informed that other than Goa, Delhi, Chandigarh and Pondicherry have separate toilet facility for girls. Mukesh Kumar for Prudent. 386 कोटी मोडून सरकार परवरे फ्लायओव्हर बांधता. सुकूर ते गौरी पेट्रोल पंप मेरेन 5.5 किलोमीटर लांब. ट्रॅफिकाक त्रास खरे, मात काम नेटान चल्लां. 86 खांबे येतले, आतां मेरेन 12 खांबे जाले. 17ची बुन्याद घाल्या. 2 अंडरपास येतले, ताचेर 1431 ब्लॉक येतले. 33 तयार. नोव्हेंबर-डिसेंबरांत पिलरांचेर ब्लॉक. परवरे फ्लायओव्हर अपडेट. तुम्ही पहिले आसतले पर्वरीच्यान जो फ्लायओव्हराचें काम आतापर्यंत स्टार्ट जाल्ल्या. ह्या फ्लायओव्हराचे जे स्टार्ट पॉयंट आहे सुकूर जंक्शना कडल्यान ते मोलदेवा काडून जे गौरी पेट्रोल पंप आहा थंयसर हो देंवता. टोटल 386 करोडाचो हो टोटल प्रोजेक्ट. आनी तुमी पळयता आसतले जे फ्लायओव्हराचे खांब्याचें काम आहा हे कितले फास्ट जाता आनी आतां पर्यंत कितले खांबे उबे केले आनी कितले खांबे येवपाचे आहा ही डिटेल्स घेवन आमी तुमच्या कडेन येतले. स्पेशली ही न्यूज केल्या ह्या डिटेल्स ते दिवपा खातीर. मागीर तेजेर आतां पर्यंत तेंच्यांनी इतके फास्ट आमी काम पळयता. एका सायडीन कामूय चालू आहा, फास्ट काम चालू आहा. आतां पर्यंत तेंच्यांनी 12 पिलर्स हे आतां तेंच्यांनी उबे केले आनी 17 पिलर्साचे जे फावंडेशन मेन जे जमनीच्यान लागता तेंच्यांनी हे आतां कंप्लीट केल्लेले आहा. प्लस 2 अंडरपास आसतले. एक जो अंडरपास आसतलो, एक जो आमचो कोकेरो जंक्शन आहा थंयसर एक आसतलो आनी दुसरो तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केला आतां जो एड्युकेशन डिपार्टमेंट आहा थंयसर हो अंडरपास आसा. जे टोटल ब्लॉक्स तेंचे 1431 हे टोटल जे आमी पळयता खांब्यांच्या मदीं जे ब्लॉक्स आहा हे टोटल कमीत कमी 1400च्या वयर आहा. तेंचे 33 सेगमेंट्स जे आतां तुमी पळयता खांबे घालून जाले आतां रेडी केल्ले आहा आनी ते येता ते नोव्हेंबर एंड पर्यंत नाल्यार डिसेंबर फर्स्ट विकाक हे आमकां जे 2 खांब्याच्या मदीं जे ब्लॉक्स आसतले हे घालून कंप्लीट जातले. 8 ते 10 मीटर अशी तेंच्यांनी दवरल्या आनी सगळ्यांक हायस्ट पिलर आसतलो तो 13 मीटर असो हायटीच्या. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस आसल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मोर्चे नितेश नायकाक जितो मारपाचे केशींत संजय कोले, लक्ष्मी सावंत आनी प्रजय कोलेक 7 दीस पुलीस कस्टडी. दिवाळेच्या आदल्या दिसा खंय तांणी नितेशाक बडयल्लो. जीएमसींत उपचार चलतना तो सोंपलो. थळावे सांगता त्या प्रमाण नितेशाची मानसीक स्थिती खंय सारकी नाशिल्ली. आबूजपण करतालो म्हूण ताका पुलिसांनी बडयल्लो. कर्नावाडा मोर्जी पेडणे हांगा एक इन्सिडंट जाल्या. दिवाळीच्या आदल्या राती हे इन्सिडंट आसा. नितेश परब हो जो व्यक्ती आसा हाका 3 जाणां मारल्या म्हणून तिगांचेर FIR जाल्लेले आसा. तातूंत संजय कोले, लक्ष्मी सावंत आणि प्रजय कोले हे 3 जाणांक सध्या मांद्रे पुलीस जे आसात अरेस्ट केल्ले आसा. हे इन्सिडंट अशें आसा की खंय तरी 3 जाणां तेका हार्ड ऑब्जेक्टान मारले आणि तेका मेजर इंजुरी जाले. मागीर तेका बांबोळी शिफ्ट केल्या उपरांत तेका खंय तरी ट्रिटमेंटच्या टायमार तेका मरण आयलें अशें इन्फॉर्मेशन मेळटा. पूण जेन्ना एका सायडीन आमी पळयता तर दुसऱ्या सायडीन अशें आयकपाक आयलें की जो तो नितेश परब आसा हो मेंटली मातसो डिस्टर्ब आशिल्लो आणि ताणें लोकांक पयतो घेवन मारपाक वचा आसलो अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. वचा आसलो त्या टायमार त्या पयलीं त्याच सकाळी त्यांच्या घरांतल्यांनी कंप्लेंट केल्ले की पोलिसांक की अशें इन्सिडंट जाल्या घरा कडेन करता तो नितेश परब आसा. पूण पोलीस त्या टायमार पावले ना. मागीर सांजचे हे जे इन्सिडंट घडल्या त्या टायमार पोलीस त्या स्पॉटार आशिल्ले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन येता. तांच्या फुड्यानूच हो इन्सिडंट घडल्या आणि कांय जाणांचें अशें म्हणपाक येता की स्टार्टिंगेक पुलिसान तेका एक आडोवपा खातीर तेका मारले आणि तो मागीर तेच्या उपरांत लोक थंयसर मॅसिव लोक जमले अशे इन्सिडंट घडले आणि ह्या दरम्यान तेका मरण म्हणजे तेका इंजर्ड जालो. मेजर इंजर्ड जाल्या उपरांत तेका बांबोळीन ट्रिटमेंटा खातीर जेन्ना शिफ्ट केले त्या वेळार खंय तरी तेका मरण आयलें आणि अशें इन्फॉर्मेशन मेळटा. एकंदर हे जे 3 जाणांक सध्या अरेस्ट केल्ले आसा तांकां 7 दिसाचो रिमांड सध्या मांद्रे पुलिसांनी घेतलेले आसा. फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा SP, DYSP ताच बरोबर मांद्रेम PI शरीफ जॅकीस हे फुडले इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. जॉब स्कॅमाची SIT वरवीं चवकशी करची. ते आदी खंयच्याच खात्यान रिक्रुटमेंट करचें न्ही. गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत मागता. दिशीं दिशीं उक्ताडार येवपी एक जॉब स्कॅमाचे फाट भयर गोवा फॉरवर्डाची SITची मागणी. जॉब स्कॅम किंवा जॉब स्कॅन्डल हे प्रकरण गाजत आसा. पूजा नायक म्हणटा एका बायलेक पुलिसांनी अरेस्ट केले. त्यानंतर एक भानगड्यो उक्ताडार येवपाक लागल्यो. फाटल्या वर्साच्या मॉन्सून सेशनान तशेंच ह्या वर्सा मॉन्सून सेशनान ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाऊस तशेंच विधानसभे भायर आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय हे सातत्यान म्हणटाले की नोकऱ्यो भायर विकतात. ह्या जॉब स्कॅमान किंवा लिंक्ड आशिल्लो मनीस ताची बॉडी आज मेळ्ळी. हे कितें म्हणजे ताजेर प्रेशर आयलो. हाजेर चवकशी जावपाक जाय. दिस इज नथिंग बट चेन ब्रेकेज. म्हळ्यार कशें एक मनीस जर संवसाराक अंतरलो किंवा त्या हातूंतलो गेलो जाल्यार सगळे रफा गुंडाळपाचे आणि कंप्लेंट जावपाक लागले. आणि आता जर हे जर सिंगल विंडो जर कंप्लेंट कोण दितले येवन जाल्यार आज SIT फॉर्म करपाची गरज आसा. कारण हे फॉलोअप करपाकूय बऱ्या पडटलें. अँड टू गो टू द एक्झॅक्ट म्हणटात ताचे सारखे फाउंडेशना पर्यंत
कारण पुलीस स्टेशनाचेर ऑलरेडी पुलीस लोडेड आसा विथ वेरियस केसीस. जे पर्यंत हे स्कॅमाचे जे एंड पर्यंत मुळा पर्यंत सरकार वचना आनी जे आमचे कितलेशे यूथ जे आमचे बेकार आशिल्ले जांकां बळी पडल्यात तांकां न्याय मेळना त्या पर्यंत जितले रिक्रुटमेंट ऑन गोईंग आसा सध्या ते सगळे होल्डार दवरात. देणुलो पावस शेणुलो, देणलो भोवलो काय पावस शेणलो म्हणपाचो. दिवाळेच्या दिसांनी गोरवांच्या पाडव्याक देणल्याची परब. अंत्रूज काणकोण मालांत देणल्याची परंपरा. गोरवांच्या राखण्याचो पाडवो आनी देणलो. गोरवांचो राखणो कृष्णाक देवाऱ्यांत बसून माथ्यार घेवन गांवच्या भुरग्यांचो देणलो दारादारांनी भोंवता. अंत्रुजांतलो देणलो. आमचो देणलो केळा वांगडी, केळ्याचे सालगाल पटलगडी, तांबडी पिकळी होयो गायता की देणल्यो देणला पाशेल्यो. अंत्रूज सत्तरी काणकोण म्हाला सारखिल्या वाठारांनी गावागावांनी तरण्या राखण्यांचे धेंडले घराघरांनी भोंवता. आंगणात तुळशी भोंवतणी धेंडलो नासता. वरसभरूय आपले उदरनिर्वाहाचे साधन पोटपाणी सांबाळपी गोरवां आनी राखण्यांचो हो दीस मनोवपाची परंपरा गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी तरणे पिळगेन आनी जाणट्या घराब्यांनी आजून सांबाळून दवरल्या. आनी हो उत्सव मनोवपा फाटले म्हणजे आज देडलो आसा आनी देडल्याचे पाडवो आनी ही कृष्णाचे हे पाडव्याच्या निमतान म्हणजे जे कृष्ण पुजन करतात. आनी हे पारंपारीक हातून भोंवपाचें कारण म्हणल्यार एक सामाजीक बांदिलकी आमी ही बांदून दवरतात. म्हणजे एकामेकाच्या घरा कडेन वयतात आनी पाडव्याच्या निमतान एकामेकाचो आमचो सहवास जो आसा तो आमकां मेळटा. हे पाडव्यान खरें आमची एक गोरवां राखणेचो जे एक सांबाळ करपाची पळय आसा ती प्रथा जी आसा ही पुर्वापार पासून चलत आयिल्ली आसा. आनी ते आयज आमचे तरणाटे जे आमी सगळे व्हरतात फुडें आनी तरणाटे सुद्दां सहभागी जावन हो एक पाडव्याचो उत्सव जो आसा तो उमेदीन मनयतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवाळी जाली काय गोरवांचो पाडवो. शेतकार दूदकारांचे जिणेंत तांचे पोट पाणी सांबाळपी गोरवांक मोलाची सुवात. पाडव्याक तुळशी मुखार शेणाचो गोठो करपाची प्रथा. पाडव्याक गोरवांचे लाड, गळ्याक गोंडे, हार, खावंक वडे, आंगार पिठाची नक्षी, गळ्याक नाल्लांची वळी बांदपाची परंपरा. गोरवांचो पाडवो. शेनवारा ऑल सोल्स डे जालो. संवसारांतल्यान गेल्ल्या आपल्या लागच्याच्या आत्म्याक शांती मेळची म्हूण शिमित्रींनी वचून तांची याद काडपाचो हो दीस. आत्म्याच्या दिसा गेल्ल्याचे यादी निगर्जींनी खासा मीस जाले. त्या आदी शुक्रारा ऑल सेंट्स डे जालो. आमच्या गांवान एके भाशेन केल्ल्या रागार जावच्यो न्ही, कोणाची नांवां जबरदस्ती काडची ना, पूण जे तुवें एक एकल्यान केला ते जेजून पडयला. नांवां चुकतेली हाका लागून नांवां काडिना, पूण सांगूंक सोदता तें ड्रीम लँड प्रोजेक्ट अशें म्हज्यान म्हणूं येता. फादर विक्टराच्या मनान आसलेले जे येदे व्हडली सिंतूर ती ताणें एके भाशेन सायबीण मायची विनवणे आनी तुमच्या आदारान ती पुरी केली. पवित्र सभा कॅथलीक चर्च क्रिस्तांव इगोज आयच्या दिसा 1 तारखेर सगळ्या सांजांचो दीस मनयता. तसोच 2 तारखेर नोव्हेंबराचे 2 तारखेर सगळ्या मेलोल्या आत्म्यांचो उगडास करता. आयज सगळ्या इगोजेचे सिमितेरींनी सगळो लोक आपल्या मेलोल्यांचो उगडास करून तांचे फोंड नेटयता
आनी तांचो उगडास करता. As you see here, there have been many people come to pray, light candles and dress the graves of their loved ones. Tomorrow there will be mass at 6:30 a.m. and 8 a.m. to remember the souls and pray for them all. Where many people come to decorate the graves of their loved ones and pray for them. You can see like all are lighting up candles, decorating it in a different way. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.